उत्तर गोंयांत बॅक टू बॅक चोरयो माडेलथिये फोडली 2 घरां पेड्यान 2 फ्लॅट सुकूर परवरे खंय बंगलो फोडपाचो यत्न. फातोड्डे सामुहीक बलात्काराची केस चवकशेक दियात. बायला पुलिसांकडे चवकशी अधिकारी बदलचो सध्याचो विक्टिमाचेर हाडटा दबाव. गोवा VAUचे मुख्यमंत्र्याक पत्र. पेडणे तालुक्यात वाडला गुन्यांवांचो आलेख. एकलो खंय लोकांक धमक्यो दीत सुटला. पुलिसाकूय धमकी दिवन बडयलो. पुलिशेंत कागाळ मात कारवाय जायना. चड काम पडटा, फॅमिली बरोबर वेळ सरपाक मेळना. शेनवारा जाय सुटी. कामाचे दिसूय 5 करचे. बँक कर्मचारी पणजेच्या आझाद मैदानार. गोंयांत 16 वर्सां सकयल्या भुरग्यांच्या सोशल मिडिया वापराचेर बंदी घालप योग्यच. शिक्षण संस्थांच्या मुखेल्यांचो स्पश्ट प्रतिक्रिया. भुरग्यांचो मात विरोध. ऊर्जा क्षेत्रात भारतात गुंतवणुकीची संद. भारत युरोपियन युनियन व्यापार कबलात. जागतिक GDPच्या 25% इंडिया एनर्जी विकासाचे प्रधानमंत्र्यान केलें उक्तावण. युनायटेड नेशनांत भारताची सडेतोड भूमिका. पाकिस्तान दहशतवादी देशूच न्यू नॉर्मलाक नाकार. आनंदपूर कोलकाता एका कंपनीच्या गोदामाक उजो. 7 कामगार लासून सोंपले. 21 जखमी. तेलंगणाच्या हनमखोड जिल्ह्यातल्या पथिपाक गावात रस्त्यावेल्या 200 सुण्यांक उडयले मारून. एका म्हयन्यात 1100 सुण्यांक सोंपयले. भारत आणि युरोपियन युनियना मजगती 18 वर्सां उपरांत व्यापार कबलात. लक्झरी मोटारी, यंत्रां, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, विदेशी सोरो सावाय जातलो. युनियनात आसा 27 देश.